2011च्या मायाक बाळी आंदोलनात सोपिल्ल्या दोगा तरणाट्यांची एसटी समाज त्या दिसा याद काडटा। आदिवासी कल्याण खात्या आनी उटा अलायन्स प्रेरणा दीस पाळटा। मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री कार्यावळीत वांटेकार जातले म्हूण आमंत्रण सांगता। मात एसटी समाजाचो मेन फुडारी सभापती तवडकार मात ह्या लिस्टात ना। तवडकाराची तयारी ना। म्हजी भूमिका हांवें मुख्यमंत्री कळिल्ली आसा। हांव कार्यक्रम हांव सीएम आसल्या सुद्दां तो कार्यक्रम हांव वचचो ना। म्हजी तात्वीक भूमिका हांवें स्पश्ट सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याक केल्ली आसा। ना हांगा व्यक्ती बरोबर बरें बीजेपी मेंबर आसा काय ना आसा हें तुवें अजून सोदचें मरतें। हांव सादो उठाचो मेंबर सुद्दां ना। त्याचे तुमच्या प्रकारची अशा तरेची भूमिका आसत जायत न्ही की आज जो काय माझे संबंध आशिल्ले ते संबंध म्हणसर तुमच्या उठाय संस्थेक माझे समर्थन केन्नाच आसचें ना। ताणें हुतात्मे आयिल्ले दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकाराच्या यादीन वेगळी कार्यावळ दवरल्या। आदर्श युवा संघ आनी बलराम एज्युकेशन सोसायटी मेळून कार्यावळ करतली। दोगांच्या नांवान ट्रस्ट आनी शिक्षणीक संस्था सुरू करपाचो तवडकाराचो प्लान। आमी आदर्श युवक संघ आनी बलराम शिक्षण संस्था मिळून गेली अनेक वर्सां हो कार्यक्रम त्यांच्या स्मरणात तांकां श्रद्धांजली दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आयोजन करता। आनी आयोजन करतना गेली अनेक वर्सां आमी संकल्प दिन त्यांच्या श्रद्धांजली दिवपा खातीर फुडल्या वर्सा तांणी केल्ल्या कामाची याद म्हणून तांचे खातीर कितें आमी संकल्प करतले, कशा तरेन फुडें वतले आनी तांचे कशें याद दवरतले आनी तांचे कशें स्मृती सतत आमी त्यो दवरतले अशा तरेच्यो गोश्टी आमी सतत गेली अनेक वर्सां करत आसा। गोंयचे एसटी चळवळीत दोन तोणां। तवडकार म्हणटा तांचे उटा कडेन कांय देणे घेणे ना। उटा आनी तवडकाराची भाशा पळयल्यार सध्या एसटीची तोणां दोन कडेन। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।